मोगचनो आज आमच्या बेंदोर फिरगजेंत आत्मीक नवेकरण असो चवथो दीस जावन आसा. भाग्यवंत मरियेची आशिर्वादां, मरियेची ससाय आनी आमच्या पात्रोन आसा सभेस्त्यांची मजत आमी मागून मरियेच्या मानाक एक गीत गावया. निष्कळंक मोरये माई आमचे, तूं कारण आमच्या संतोषाचे. उबारून ताळे भक्तीन आमचे, बरवशान करताव मागणे आमचे. नमन नमन ये मोरये, वंदन तुका ये देव माये. पाव तूं आमकां हर एक घडये, आमा पातक्याचे शेकाये. नमन नमन ये मोरये, वंदन तुका ये देव माये. पाव तूं आमकां हर एक घडये, आमा पातक्याचे शेकाये. पयणाऱ्यांक आमकां दी तूं आधार, बायसायल्या गांवाक पावोंक सरगार. भावार्थान जियोंक ह्या संवसारार, पेल्या थंय आमी जावच्याक उदार. नमन नमन ये मोरये, वंदन तुका ये देव माये. पाव तूं आमकां हर एक घडये, आमा पातक्याचे शेकाये. नमन नमन ये मोरये, वंदन तुका ये देव माये. पाव तूं आमकां हर एक घडये, आमा पातक्याचे शेकाये. आमचो भावार्थुसा नमी म्हणया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू ख्रिस्ताक सपुताक आमच्या सोम्या, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, ओंकार मरियेंतावन जल्मालो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेतिलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो. सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताम जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरी कृपेन बदले, समी तुजे सांगाता, स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव पावळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरी कृपेन बदले, समी तुजे सांगाता, स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव पावळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरी कृपेन बदले, समी तुजे सांगाता, स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव पावळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. आनंदाचे मिस्तेर, पयलो मिस्तेर, समी जेजू जिवंत जाता.
मरी मागदेलेन फांत्यार उठोवन फोंडा सरशीन धांवता कित्याक जेजूचो मोग तिका इतलो आसलो जेजू इणे जियोंक तिच्यान आसाद जाल्लें देखून निके पिल्ली सुवात सोदून काडूंक आनी फोंडा सरशीन ती धांवां धांवी वेता पूण थंयसर तिका बडवे पळोवंक मेळटात पूण जेजूची कूड थंयसर तिका दिसना ती रडोंक लागता आनी फाटीं गुंवता म्हणटाना जेजू थंयसर उबो आसलो पूण तिका कळीत ना ती चिंता त्या तोटाचो माली म्हणून ती रडोन आसलें पळोवन जेजू तिका विचारता बाये तूं कित्याक रडताय बाये तूं कित्याक रडताय आज जायतीं स्त्रियो आवयो रडोन आसात चिंतून आपल्या भुरग्यांची परिस्थिती ह्या काळार तशेंच आपल्या युवजन वाडून येवच्या भुरग्यांची स्थिती आपल्या कुटुंबांतली पिडा शिडा पयशांची अडचणी हेर समस्ये आनी खंत बेजाराय हे पुरा चिंतून जायत्यो स्त्रियो आवयो दोळ्यांनी दुखां घोळोन आसात काळजान रडोन आसात आनी आज जेजू मरी मागदेलेनाक विचारले बरी आमकांय विचारता बाये तूं कित्याक रडताय आनी आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसूंक जेजू केदाळे तयार आसा आनी मरी मागदेलेनाक जेजून म्हळें मरिये म्हण ताका ओतिका उलो मारली तक्षणा राबोनी म्हणून जेजूच्या पांयांक ती पडली ह्या घडी आमी माग्या विविध तरांच्या समस्यांनी आपल्या भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर दुखां घोळोवच्या सक्कड स्त्रियांक आनी कुटुंबांक जेजूच्या पांयांतळा मरिये मुखांत आमी समर्पण दिवया जेजू तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसूं दी हाज्या पोंत जेजू तो तांकां आपलो अनुभव दिवं दी आपल्या जिवंतपणाच्या सक्तेन तांकां संतोष समाधान बुजावण धैर्य आनी आपलें हजारपण तांकां दिवन तांची कुटुंबां गूण करून दी म्हण आमी मागोवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची बदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा भटक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा भटक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा भटक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा भटक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा भटक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा भटक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा भटक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन तूं भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा भटक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन
कृपेन भरिल्ले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नामान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक सदा आणि सदा सर्वदा मोजा जेजू आमची पाका आमकां बक्षी कोणाच्या उजांतले आमकां निवार समेस्तत्म्याक सरकन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सरकार ओन पाय दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू सरगार सडटा आमी जाणाव जेजू सरगार सोडून गेल्यारी आमकां ताणें अनाथ करून सोडूंक ना बगात पवित्र सभा घडली आनी आपणाचो फटलाव करूंक ऐती जाल्ल्यांक शिकोवन दिवंक अपोस्तलांक ताणें विंचले आनी नेमले याजकी बेस घडलो आनी याजकांक दिले धार्मीक बेस पवित्र सभेक लोकांक फावो केलो देवाक समर्पिल्ली जिणी जिवंक जायत्यांक जेजून आपोणें दिलें शुभ वार्ता गांवान गांवन संस्कृतीच्या देशाभासांच्या लोकांक परगटचे मिसांव दिलें आत्मीक सल्ला वा कावन्सिलींग मिनिस्ट्री आसा केली कुटुंबांक फॅमिली हिलींग मिनिस्ट्री आसा करचें भाग दिलें प्रायवंतांची घरां अनाथांक आसरे पिडेस्तांक आस्पत्र्यो शिकपा संस्थे क्रिश्चन मिडिया मिनिस्ट्री फिरगस गवळी परिशद गुरकार जावन वाडे बांदून हाडचें काम दान धर्म कर्ण बऱ्या कामांक दुर्बळ्यांक निर्गतिकांक पावचें मिसांव तशेंच म्युझिक मिनिस्ट्री वा पिरगजेंत भुरग्यांक दोतोर शिकोवचें युवजनांचें मिसांव अशें विविध रितींनी आमची दुकां पसूंक जेजू पवित्र सभेंत मुखेल्यांक नमियारता आयच्या दिसा माग्यां असले मिसांव करच्या सगळ्या पवित्र सभेच्या धार्मीक मुखेल्यां पासून लायक मुखेल्यां पासून देवान पयल्या पेंतेकोस्ता धाडलो तो पवित्रत्मो संत भक्तांचे धाडलो तो पवित्रत्मो आमच्याय कलाच्या धार्मीक मुखेल्यांचेर धार्मीक बेसांत जिवच्यांचेर लायक मुखेल्यांचेर देव नव्यान फाटूंक दी आमकां धैर्यान भावार्थान मुखार वचूंक देवाचें राज बांदून हाडूंक बोळ दिवं म्हणून मरिये मुखांतर मागून म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या
तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदां सर्वता आमेन. मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी कोणाच्या उजांतले आमकां निवार समेस्तत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकस असल्या सरगार ओन पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्रत्म अंकार मुरयेचेर आणि धर्मदूतांचेर देंवता. इजाया प्रवादी आपल्या पुस्तकान 11व्या अध्यायान 3ऱ्या वळीन सांगता पवित्रत्मो जाणवायेचो तो समजणेचो बुद्धवंतायेचो पदवेचो शाणेपणाचो आणि देवबिरांतीचो हो पवित्रत्मो देवा बापान जेजूचेर धाडलो जॉर्दान न्हंय स्नान घेताना आणि जेजूक अभिषिक्त केलो पदवेन आणि पवित्रत्म्यान. देखून जेजू लुकाच्या 4थ्या अध्यायान आमी वाचता 18व्या वळींतान देवाचो पवित्रत्म म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदींत असल्यांक सुटका दिवंक आणि दंडसातल्यांक बुजवण दिवंक आणि सवकसाय दिवचे वर्स पासोरूंक म्हाका धाडला म्हूण जेजून म्हळें. अपोस्तलांक जेजून म्हळें पवित्रत्म्यान तुमी बळोवन जायसर हांगाच राखून रावा मागण्यान. सांत पावल म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत पवित्रत्मो एक एकल्याक एक एक देणें दिता. भावार्थाचें देणें देवाचें उतार परगट करचें देणें आणि जेजूचें मिसांव परगट करूंक विविध देणी आनी फळां आमकां दिता. ह्या घडये सगळ्या पवित्र सभेंत आनी आमच्याय फेरगजेच्या हर एका वाड्यांनी विविध तरांची सभा दिवच्या याजकां पासत धार्मिकां पासत लायक मुखेल्यां पासत विविध संघ संस्थांच्या सांद्यां पासत देवान अपोस्तलांचेर संत भक्तांच्या धाडिल्लो जाणवायेचो समजणेचो बऱ्याबदीचो देवबिरांतीचो उदारपणाचो आनी भावार्थाची जाणवायेची देणी दिता तो पवित्रत्मो दंड मापान ह्या खालार आमचेर वतून दी. आनी मरिये माय सांगता अपोस्तलांनी 9 दीस पेंतेकोस्ताक नव्यान केल्ले बरी आमी नव्यान आसांव. मरी माय आमकां आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या धार्मीक मुखेल्यांक कृपेन आनी पवित्रत्म्यान बळवून करून दी म्हण मागून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर
खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू देवाचे मये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदे आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदे आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमखडाच्या उजांतले आमकां निभार समेस्त आत्म्याक सडकन तुजी काकुळतीची अधिकच असल्या सरगार वोन पाय. सवतो मिस्तेर अवंकार मरियेक कुडी आत्म्या समेत सरगार घेतात. जुवांव सुवांजील 6 अध्याय 27 वोळ सांगता जेजून देवांक सांगले नास जातल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय बगार वावुरा तुमी सासनीक जिणयेक बळटा तसल्या खाणा खातीर मनीस दीस आनी रात वद्दाडता पुंजावंक आनी विविध वाट आसता ग्रेस्त काय वाडोवंक आनी पुंजावंक पूण जेजूची वाट दुसरी तो सांगता नास जाता तसल्या खाणा खातीर नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावूर नाकात बगार वावुरा तुमी सासनीक जिणयेक बळटा तसल्या खाणा खातीर. इनास लॉयलान सांप्रां सावेराक म्हळें फ्रांसिसा सगळो संवसार जिखून एक मनीस आपलो आत्मो होगडायत जाल्यार तातूंत ताका कितें फायदो. सगळो संवसार जिखून आनी ती सगळी कुशलाय बगून सगळी ग्रेस्तकाय आनी कम्फर्ट्स आपणावन आनी पुंजावन एक मनीस आपलो आत्मंच आनी कुटाम होगडायत जाल्यार तातूंत ताका कितें फायदो. देखून मरिये लागीं मागया समेस्त मनशांनी देवाच्या उतरांक खाल जावंक देवाची उतरां सत मांदूंक देवाची उतरां आयकुचें मात न्ही बगार जियोंक आनी फळ काडूंक मरी माय आमकां कुमो करून दी. एलिझाबेतीन मरियेक म्हळें बागी तूं सर्वेश्वरान तुका कळीत केल्ली संगती सत मानली. देखून सांगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव बळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन.
नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पोट तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पोट तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पोट तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पोट तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पोट तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पोट तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पोट तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पोट तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पोट तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदां सर्वता आमेन. मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी कोणाच्या उजांतले आमकां निभार समेस्तत्म्यांक सडकन तुजी काकोटीची अधिकस असल्या सरगार बोन पाय. पांचवो मिस्तेर अवंकार मरियेक सर्गा संसाराची राणी म्हणून कुरवार करतात. सं पाऊल कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशांच्या काळजांत रिगूंक ना की ते सकड देवान तयार करून दवरलां गी म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक आपणाची सेवा करतल्यांक सगळ्या पवित्र सभेच्या धार्मिकां पासून म्हणयाऱ्यां पासून आज मागचो दीस देव तांकां आपल्या वेसनार देण्यांनी भरोवन दी आनी चडन चड कुरपे नेटोवन दी. रोस दिवच्या मिठा बरी उजवाड दिवच्या दिव्या बरी ह्या संवसाराक नवें रूप दिवंक देव तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी. मोरी सर्गा संवसाराची राणी जाली पूण ती सर्गारच रावोंक ना. हर एका शतमानांत एका न्हय एका जाग्यार मरी दिश्टीक पडटे आसा आपल्या फाटल्या 20 शतमानांतावन आनी सगळ्या संवसारार वर्त्या संख्यान मरयेच्या फात्रोणपणाक समर्पिल्ल्यो इगोर जायत्यो आसात. आज आमी मागया जेजून आपणाच्या आवयक आमकां दिल्या येदोडलें तिरवें दी. सगळ्या कुटुंबांनी आमी मरयेची भक्ता धरूंक तिची ससाय मागोवंक तिचे भक्तीपण वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक करपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता जशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदे आणि सदैवी पोट तुझे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदे आणि सदैवी पोट तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदे आणि सदैवी पोट तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदे आणि सदैवी पोट तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदे आणि सदैवी पोट तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदे आणि सदैवी पोट तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदे आणि सदैवी पोट तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदे आणि सदैवी पोट तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वता मोजा जेजू आमची पातका आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार समेतत्म्या सडकन तुझी काकुळटीची अधिगत आसल्या सर्गार पाक. नमान रणी काकुळटीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आम्ही फुलं मारता आम्ही परदेशी बाळका या दुःखाच्या कोंडात असा अस्कार सोडणमीत करदान करता तर तू आमची शिकाई ते तुझे काकुळटीचे डोळे आमचेर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी पावळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी मोगाळी दलोबी ओंकारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर. आम्ही पावसावंक शकते. नित्यदाराचे माये भक्तीन तुका वंदिता विनती कर देव माये भुरगीं तुजी परता. नित्यादाराचे माये भक्तीन तुका वंदिता विनती कर देव माये भुरगीं तुजी परता. कोरोना पिडा गुण संचे खातीर मागणे सर्व पदवेदार आनी काकुळतेच्या देवा तुका आमी दिनवासतांव कित्याक तूं बरो तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां पोसताय मेठा मेठांनी आमची जतन करताय. भवार्थान आमी तुजे सशी येता आनी बरोवशान तुज्या मुखार सरपडटा आनी हें आमचें कलतें मागणें दयेन आयकून घे म्हण परता. तुज्या पुता आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरें केलें. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना देखून ही पिडा बेगीनच ना कर. येदोळूस हे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वखद सोदून काडूंक वावरतात तांकां फावो ते सणवायेन भर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वयसांक नर्सांक वैद्यकीय सिब्बंदींक सर्व स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ.
हे पिढे वरवीं आपल्या माय गांवाक फाटी येवंक कश्टतल्यान आनी कुटुंबांतान पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सन्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. दिसपडतो ग्रास जोडूंक पेसाडतेल्या सर्व भावा भयणींक फावो त्यो वांटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टतल्यान बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबून दी. हे मागणें आमी तुका करता फिडेस्तां गुणकन तुका महिमा लाभयल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सुम्यान जेसू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. एक जाऊन कुटाम पवित्र नावान तुझ्या सोम्या आम्ही आयल्या. बाबा बहिणी भक्तीन जेवणात तुझ्या हजर आम्ही जाल्या. हुंडो मोडून वायट संस्कारून आदेश तुझो पाळता. काळजा मोना एक जावं जिये सर्व आमी अत्रेता. जेवण सोम्या तुझे पोषण जिविताचे अमर जिवीत दिवचे. सेवताव करम्याचे जेवण सोम्या तुझे पोषण जिविताचे अमर जिवीत दिवचे. सेवताव करम्याचे. पंचव्या दिसाच्या आत्मीक नवीकरण या स्पिरिच्युअल रिन्युअल ह्या आत्मीक सदनाक तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत करता. आयच्या मिसाची तेसावां प्रत्येक तेसांव दिता. अर्गा मिस सावन रिटा फेर्नांडीस आनी तशेंच ग्रेगरी सेक्वेराच्या आत्म्या खातीर भेटोवचें जावन आसा. आमची सर्व तेसावां सांगाता घाल ह्या बलिदानांत भाग घेवंक आमी तयार जावया. आमी विसरचो नाका आमचो जराल विशय जावन आसा. आमचो बोवाट निरंतरी पोशया क्रिस्ताच्यो जिवाळ साक्षी जावया. आनी आयचो विशय सर्वेस्पराची सेवा कर कुटुंबांत फिरगजेंत आनी समाजांत एकामेकाक पाव. आयचे लितुर्जी सोलोवन व्हरतात श्री संघटन आनी लिजन ऑफ मेरी इरादो इगस मते पसोत मागोंक. आज आमच्या संगत आसा मनादीक बाप संतोष रोड्रिगस. तुमकां जायत्या जाणांक तो वळखीचो कित्याक तो बेंदुरांत आशिल्लो. आनी तशेंच कुटुंबाजिनिये केंद्रांत 7 वर्सां तांची अपूर्व सेवा दिल्या उपरांत परत एक 7 वर्सां हॉस्पिटल फिरगजेचो वेगार जावन आनी आतां थोडेच तेंपा आदीं या थोड्याच दिसां आदीं म्हणयत बज्जोडीच्या गवळी केंद्राचो प्रमुख डिरेक्टर जावन ते आयल्यात. तांकां तुमच्या सुमेसांच्या नांवान हांव स्वागत करतां. आनी तशेंच हो एक अवकाश तांणी आमकां दिल्ल्या खातीर आनी आयच्या मिसाचें बलिदान भेटोवन नियाळ दिल्ल्या की हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्वागत फादर एंड थँक्यू. म्हाका मोगान स्वागत केल्ल्या विगार बापांक मनादीक बाप विन्सेंट मोंतेरो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. आमच्या जिविताचे आत्मीक नवीकरण करूंक आमी प्रयत्न करता आसतना आज आमी नियाळ करचो संदेश जावन आसा सर्वेस्पराची सेवा कर कुटुंबांत समाजेंत आनी फिरगजेंत शेजारा एकामेका पाव म्हणलो हो विशय मतीन घेवन हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. देवाक आमी अर्गां दिवया. ताणें आमकां क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मोवचे भाग दिल्ल्या खातीर आमकां बरी आवय बापूय बरें कुटुंब बरें शेजार बरी समाज दिवन आमची जतन घेतल्या खातीर ताका अर्गां दिवया. ताचे सांगता सबार आशिर्वादांनी ताणें आमकां भरलां.
ह्या सर बेसवा खातीर सर्गी बापाक अर्गां दिता आसतना आमच्या कुटुंबा पासून मागया, आमच्या मोगाच्या पासून, शेजाऱ्यां पासून, आमच्या समाजा पासून मागया आमकां जाय अशी ती आशिर्वादां प्रत्येक जावन ह्या कश्टांच्या काळार आमकां जाय अशी ती बरी भलायकी, आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक जाय अशी ती आशिर्वादां दाराळ मापान आमकां मेळोवन दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवचे खातीर आमच्या जिविताचें मावल्य मापन करया. फाटल्या आमच्या जिवितांत प्रामाणीकपणान सर्वेस्पराची सेवा आमी केल्या गी. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या समाजेंत एकामेकाक पावोवंक मेळ्ळे ते अवकाश आमी गळसिल्यात गी. बाबार्तां दुर्बेस जावन जियेल्या गी. खंयच्याय तरान चुकून पडल्या जाल्यार सोम्या आमकां बक्षी म्हणून आमी मागया. हांव फातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक बोळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारान सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूतांच्या सख्या पुस्तकांतलें वाचप. समेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकत्यांच्यान भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यान आनी मागणें करच्यान वांटेली जावच्यान तिरासण आपलो वेळ कसिताली. धर्मदूतां मरिपात सबार आसार्यां आनी कुणां जातेल्यो देखून समेस्तांचेर एका तराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपापले कसकी आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडो सामुहीक आयवज म्हूण दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्तां मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एक मनान देवाळांत तीं सांगातां मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोशांत आनी संदेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जाका बचावी जोडूंक आपयल्यान तांकां मेळान भरती करन दिसान दीस समितांचो संको सोडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचें वरपकार. Musuh atmo jiwan dewa
Utrikatanita Dishi meru waltezurik atre guntaneta Tashe mozo atmotuka sedanit laleta Muzutmo Jivan Deva Utrikatanita Musotmo Jivan Deva Barvasha Hasheta Kedna Voson Taje Muka Ravong Melatmaka Muzutmo Jivan Deva Utrikatanita Sarvespora Lokasove Ullasan Hav Gaita Tacha Mana Bhajan Kuru Kirtanan Wakanta Muzutmo Jivan Deva Utrikatanita Muzutmo Jivan Deva Utrikatanita Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो तुमच्याई सोवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण जेजू ताका जाप दिवन सांगा लागलो एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवोवन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो ताणें ताचें सगळें नागयलें ताका मान गाय केले आनी अर्दो जीव कन्न ताका सोडून गेले अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवोवन वेतालो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतस रावलो तेच परी एक लेवी थंय पावलो आनी ताका तो पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो शेकीन ते वाटेन वेतालो एक समार्यगार ताचे सरशीं पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो लागीं संतच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले पूण ताका आपल्या उपरांत ताका आपल्या जनवाराचेर बसोवन एका छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें चड तूं करशिताय तें फाटीं येतना हांव तुका फारीक करतां ह्या तेगा शिवाय सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली तो जेजून ताका सांगलें वच आनी तुंय तशेंच कर देवाचें उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सर्वेस्पराची सेवा कर कुटुंबांत फिरगजेन समाजेन एकामेकाक पाव हो संदेश घेवन आयचो नियाळ करूंक
हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या दिसपडत्या सांता भक्तांचो पुस्तक उक्त कर्ण आयच्या दिसा म्हणजे ऑगस्टाच्या 25 तारखेर कोणा विशयेंत उल्लेख केला म्हूण आमी सोदल्यार थंय आमकां मेळचो या वाचूंक मेळचो व्यक्ती जावन आसा फ्रांसाचो सा लुईस 1214 इसवेंत फ्रांसाच्या रायाळ कुटुंबांत तो जल्मलो ताचो बापूय राय जावन आसलो भोव ल्हान प्रायेरच ह्या लुईसाचो बापूय अंतरलो भोव ल्हान प्रायेरच ताणें जबाबदारेक खांद मारीचें पडलें पूण ताची आवय ब्लांच ही देवबिरांतीची संपूर्ण तरान पुताक एक बरो व्यक्ती जावच्याक ती तयाराय करनासली एक बरी आवय ती जावन आसली भावार्थी ती जावन आसली आनी अशें तिचो प्रभाव ह्या लुईसाचेर पडलो तिणें तवळ तवळ लुईसाक सांगचें आसलें पुता तुवें महापातकांत पडचें तें पळोवच्या बदलाक तुवें म्हजे मुखार प्राण सोडचें पळोवंक हांव तयार पळया कितली एक म्हत्वाची अर्थाभरीत उतरां पुता तुवें महापातकांत पडचें तें पळोवच्या बदलाक म्हज्या मुखार प्राण सोडचें पळोवंक हांव तयार इतली आपुरबायेची देखी बरी ती जिणी तिची 19 वर्सांच्या प्रायेर लुईस मार्गरेटा म्हणल्या एका स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी ताच्या कुटुंबाच्या जिवितांत 11 भुरगीं ताका आसलीं एक बरो बापूय जावन तो जियेलो एक बरो पती तो जावन आसलो राय तो जाले जाल्यारय ताच्या घरा एक बरो पती बरो बापूय जावन ताची मिसांव ताची जबाबदारी ताणें केली ताच्या राजवडकेंत ताणें कितें एक बरो क्रिस्तांव जावन करूंक आसा तें केलें पयल्यान पयलें देवाक ताणें प्रथम स्थान दिलें राय तो तरी सदांय मिसाक येतालो दिसपडतें पवित्र सभेचें मागणें म्हणजे वेळ मेळटा आसतना साक्रामेंतांतल्या जेजूची भेट करची आनी अशें ताच्या जिवितांत देवाक ताणें प्रथम स्थान दिल्लें इतलेंच न्हय ताच्या ह्या आत्मीक जिविताचो फळ ताच्या दिसपडत्या जिवितांत भोव व्हडा मापान दिसतालो ताच्या त्या राजांत प्रत्येक जावन ताच्या कुटुंबा जिवितांत ताच्या वैयक्तीक जिवितांत अनैतीकपण स्कांदल म्हणलें नातलें एक नितीवंतपणान भरलेलें प्रामाणीक जिवीत तो जियेतलो पेल्याच्या गरजांक पावचें वर्तें महत्व ताणें दिल्लें प्रत्येक जावन दुबळ्यांतय निर्गतकांतय ताचो हुस्को तो विशेश जावन आसलो हर एका दिसा 10 जाणां दुबळ्यांक गत आदारनातल्यांक तो धर्मांत जेवण दितलो पिडेस्तां खातीर आनी अनाथां खातीर आश्रय आनी आस्पत्र्यो ताणें बांदल्यो न्याय निती खातीर ताणें व्हड महत्व दिलें आनी लोकांक नीत मेळच्या खातीर कितें एक राय जावन ताणें करूंक आसा तें सकट ताणें केलें आमी जाणाव ताच्या त्या काळार 12व्या शतमानांत युरोपांत झुजां जातलीं आनी सबार झुजां ह्या लुईसान संदाना मुखांत राजी संदाना मुखांत रावयलीं पवित्र सभेंत तो एक महत्वाचो पात्र खेळोन आसलो याजकांतय धार्मिकांतय व्हड अभिमान ताका आसलो आनी तांकां जाय पुरतो सहकार तो दितालो आनी अशें ह्या मनशांतय आयचो संदेश भरपूर मापान जारी जाल्लो हांवें तो पळयलो एक व्यक्ती क्रिस्ताचो पाटलावदार सर्वेस्पराची सेवा करून आपल्या कुटुंबांत आपल्या राजांत आपल्या समाजेंत एकामेकाक पावून कशें देखी बरीत जिणी जियोंक आसा जाता साध्य आसा म्हणलें सा लुईसाच्या जिविता मुखांतर आमकां समजून घेवं येता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयचो संदेश घेवन नियाळ करता आसतना आयचे देवाचे उतार आमी आयकलें पयलें वाचप दमदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें थंयसर कितें आमी आयकलें पयल्यान पयलें आमी आयकलें भावार्थी लोक
आपोस्तलांची शिकवण आयकोनच्या खातीर मागण्या खातीर ती सांगाता मेळटली. आपोस्तल कोणा विशयन सांगतले? सर्वेस्परा देवा विशयन, जेजू विशयन, देवाच्या मोगा विशयन ते सांगतले. मागण्याक तो लोक सांगता मेळटलो, कित्याक देवाक ताणी प्रथम स्थान दिल्लें. सर्वेस्पराची सेवा कर म्हळ्यार देवाक आमच्या जिवितांत प्रथम स्थान दिवचें. आनी हो लोक सुरविल्ल्या पवित्र सभेचो सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर आत्मीक घटाय जोडचे खातीर सांगता मेळटलो. आनी दुसऱ्यान तांचें जिवीत कशें आसलें, सर्वेस्पराची सेवा केल्या उपरांत ताचो फळ तांच्या जिवितांत आसलो की भोव वर्त्या मापान आसलो, ती एकवटान सांगता मेळटली, एकवटान जी येतली. तांचे ते एकवट आसलो, तांचे लागीं कितें आसा ती एकामेका वांटून घेतली आनी तवळ तवळ ती सांगता मेळटली. कित्या पासत? देवाचे उतार आयकोनच्या खातीर, एकामेकाच्या गरजांक पावचे खातीर. तांचे ते एकवट आसलो, ती एका काळजाची एका मनाची जावची येली. तांचे थंय कितेंय स्वार्थ नासलो, कितें तांचे आसा ती एकामेका सांगता वांटून घेतली. उंडो मोडचे खातीर, देवाचे उतार आयकोनच्या खातीर सांगता मेळोन तांचे भावार्थी जिवीत ती जियेली. भोव अपुर्बायेचो दाखलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळचो आमी आयकलो. आनी आयचो वांजेल बऱ्या समार्यागराची वोपार. त्या बऱ्या समार्यागराच्या वोपारी मुखांतर जेजून त्या शास्त्र्याक कसली शिकवण दिली. तो शास्त्री कसलें सवाल जेजू लागीं ताणें विचारलें, म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? आनी जेजून ताच्या मुखारी वोपार दवरली. कित्या पासून जेजू बऱ्या समार्यागरा विशयंत ह्या शास्त्र्याक सांगलें, ह्या जुदेवांक, ह्या फारिजेवांक, ह्या शास्त्र्यांक ताचो पेलो म्हळ्यार फकत जुदेव धर्मान जल्मालो मात्र, उरल्या धर्मांत जल्माल्यांक उरलो कोणी आसा जाल्यार तांच्या विशयन कांयच गण्य नातलें. आनी हें जेजून उल्लेख केलें, एक जुदेव याजक, एक लेवीत तेणें पाश्यार जातलो, ते ताचे सरशी वचोंक ना, कित्याक तो तांच्या धर्माचो न्हय, जुदेव धर्मान जल्माल्लो न्हय. आनी ह्या याजकाक आनी त्या लेविताक उरल्यो संगती आसल्यो. एकादा वेळार त्या मनशाक आपडलें, सोरांच्या हातान सांपडल्या त्या मनशाक ताणें आपडलें. ते दळा कितें जातलें? ते भ्रश्ट जातले, ते भ्रश्ट जातले. आनी ताच्या भ्रश्ट जाल्या उपरांत तांणी शुद्धीकरणाच्या रिती रिवाजाक वळख जाय आसलें, देखून ते कितें करतात? ते वसानांत. पूण तेणें येसो तो समार्यागार, तो जुदेव धर्माचो न्हय, दुसऱ्या जल्माचो, तो थंयसर येता आनी ह्या सोराच्या हातान सांपडलेल्या मनशाक तो उखलता, ताका तो आपडता, ताचे गाय तो पुसता. ताच्या हाताक रगात जाता जाल्यारय तो कांयच गण्य करिना. ताच्या गायांक तो थेल ओतता आनी ताका नितळ करता आनी ताका आपल्या जानवराचेर व्हरून छत्रान दवरता. पळया कितल्या अपुर्बायेची देख. जुदेवांक जेजू सांगता, तुजो पेलो म्हळ्यार कोण गरजेवंत आसा तो, तुज्या धर्मान जल्मालो मनीस न्हय, तुज्या धर्मांत आसलो मनीस मात्र तुजो पेलो न्हय, मनीस जावन जल्माल्लो हर एकलो तुजो पेलो जायजे म्हूण जेजू त्या ओपारी मुखांतर एक बरी शिकवण त्या शास्त्र्याक दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पराची सेवा कर म्हळ्यार अर्थ आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जाणा जाल्यार देवाक आमच्या जिवितांत पयलें स्थान दिवचें. देवाची खुशी कितें आसा ती जाणा जावची, देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करचें, देव कितें मुजेतावन आशेता तें करूंक आमी प्रयत्न करचें. आमच्या दिसभरत्या जिवितांत आमी देवाक कसलो स्थान दिला म्हणलें आमी आमकांच सवाल विचारी जाय. मातेवाच्या वांजेलांत 7वो अध्याय वळेर 20 आनी 1 आमी वाचले जाल्यार थंयसर जेजू म्हणटा, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटलो सर्गींच्या राजांत रिक्षोना, बघा सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी कोण करता तो सर्गराजांत रिकतलो. देखून आमचे फकत हांव मागणें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराची सेवा करता म्हण समजोवचें न्हय, पूण आमी त्या सर्वेस्पराच्या सत्यान जियोंक प्रयत्न करचें. गॉड कॉन्शियसनेस म्हणटा आमी. हर एका घडये किर्तनकार म्हणटा, हांवें देवाच्या सदरे मुखार आसा जंय, लिव्हिंग इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड म्हूण इंग्लिशान म्हणटा. तसलें एक मनोभव आसा. हर एक म्हजी घडी देवाच्या हातांत आसा. देवाची खुशी हांव करता, देवाचो मोग हांव खळीत करता म्हणलें तसलें एक चिंताप आसा. ते दळा हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता. देखून जेजू म्हणटा,
म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून म्हणटलो सर्गेंच्या राजान रिक्सोना बघा सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करचें कितें आमी एकामेकाचो मोग करचो. आतां एकामेकाक आमी मोग करूंक आमकां खंयसर अवकाश मेळटा. पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंब देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. ह्या कुटुंबांत हांवें कसलो पात्र केला जाय. कुटुंब म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ इंग्लिशान फॅमिली म्हणून म्हणटा आमी. सो नीज अर्थ जावन आसा सेवक. कुटुंब म्हळ्यार एक सेवक. हांव म्हज्या कुटुंबांत एक सेवक. जेन्ना कुटुंबांत जियोवचो व्यक्ती हें जाणा जाता हांवें कुटुंबांत सेवा दी जाय त्या दाळा हांव एकामेकाक पावता. म्हज्या कुटुंबांत जियोवच्या सांज्या सांगता हांव मोगान जियेता त्या दाळा हांव ताची सेवा करता. कितें म्हज्यान करूंक साध्य आसा तें करूंक पेसाडटा त्या दाळा हांव कुटुंबांत सेवा करता. देखून कुटुंबांत जियेत आसतना खंयची सेवा आशे नासतना हांव कितें म्हाकाच करता म्हाकाच दिता समर्पिता त्याग करता हाचेर हुंदून आसा म्हज्या कुटुंबा जिविताचें समाधान. दुसऱ्यान म्हज्या फिरगजेंत हांव कितें करता. म्हज्या फिरगजेंत या म्हज्या शेजारा हांव कितें करता. म्हजी सेवा हांव करतांगी. आमी सबार फावटी आयकलां जावंक पुरो सर्गाक वेची वाट शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान. म्हज्या शेजारा म्हज्या फिरगजेंत हांव खंयच्याय तरान मेतेर जातांगी. ह्या म्हाका कांयच पडून वचोंक ना म्हणल्यार त्या मनोभावांची येता. सबारा आमी आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत सक्रीय जावन वावर घेता. आमच्या वाड्या समतेक आमी वेता. कितें आमच्या शेजाऱ्यांत थंय बरें मौन दाखोवंक आसा आमच्या फिरगजेंत कितें बरें मौन दाखोवंक आसा तें आमी प्रयत्न करता. आमी आमच्या शेजाऱ्यांच्या आनी फिरगजेंत आसच्या संगतीन थंय तांच्या सुखा दुखांत वांटेली जावंक प्रयत्न करता. फकत सुखांत न्हय बगर दुखांतय आमी वांटेली जावंक प्रयत्न करता. असलो मनोभव आमचे थंय आसा त्या दळा आमी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदारी जाता. आमच्या समाजींतय आमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक आसा एकामेकाक पावोवंक आसा. फाटल्या थोड्या म्हयन्यांत फाटल्या वर्सांत आमच्या समाजींत एका तराचें नास समाधानाचें वातावरण सबारांक जिवीत कश्टांचें जालां. पूण आमी क्रिस्तांवांनी दिल्ली देख अक्रिस्तांव होगोळसिता. ते म्हणटात तुमी क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ताचे खरे पाटलावदारी म्हणून तुमच्या कार्यान तुमी दाखोवन दिलां. सबारांच्या गरजांक तुमी पावल्यात. सबारां बुकेल्यांक तुमी तुमच्या बऱ्या मनाच्या आदारान तांकां कितें तरी पोटाक दिवंक प्रयत्न केला. जावं पुरो ह्या सिटींत या जावं पुरो त्या हळ्ळेंत. म्हज्या परिसरांत हांव सुमार तेंप 6 वर्सां ह्या हळ्ळेच्या परिसरांत आसलो. थंयसर आमच्या क्रिस्तांवाचो थंय उर्बा एकामेकाच्या गरजांक पावचें एकामेकाच्या सुखादुखांत वांटेली जावचें. ते क्रिस्तांव जाय म्हणून ना अक्रिस्तांवांक पर्यंत तांच्या गरजांक पावचें सबार दाखले आमच्या मुखार आसात. मोगाचेनो आत्मीक नवीकरण करूंक आमी ह्या दिसांनी नियाळ करता. आनी आत्मीक नवीकरण करी जाय जाल्यार आमच्या जिविताचें मौल्यमापन हांवें करी जाय. हे करो क्रिस्तांव जावन म्हजें जिवीत हांव जियोंक प्रयत्न करतांगी म्हणलें ते सवाल हांवें म्हाकाच विचारी जाय. म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराक हांव प्रथम स्थान दितांगी. ताच्या कुशे प्रमाणे जियोंक हांव प्रयत्न करतांगी. ताच्या उपादेशांक म्हज्या जिवितांत प्रथम स्थान हांवें दिलांगी. हांव देवाच्या सद्रे मुखार सदांच आसांगी. एम आय लिव्हिंग इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड ईच अँड एवरी मुवमेंट ऑफ माय लायफ. हे सवाल हांवें विचारी जाय. आनी त्या दाळा मात्र उरल्यो संगती आपशेच वाळटात. जर आमकां ही आत्मीक सकत ना सर्वेस्परा थंय ओडणी ना सर्वेस्पराच्या सद्रे मुखार रावची ती उर्बा ना म्हजें कुटुंबा जिवीत समाधानाचेर जावंक साध्य ना. म्हज्या कुटुंबांत एक बरो व्यक्ती जावन हांवें जिये जाय जाल्यार कितें करी जाय. सान लुईसाच्या जिणे मुखांतर आमी समजून घेवं येता. प्रथम जावन ताणें देवाक प्रथम स्थान दिलो आनी अशें कुटुंबांत एक बरो पती तो जालो राय तो जालो जाल्यार आपल्या कुटुंबांत कितें ताणें करूंक साध्य आसा तें केलें. एक बरो बापूय जावन एक बरो पती जावन तो परजळ्ळो. देखून आमच्या कुटुंबा जिवितांत जेन्ना आमी देवाक प्रथम स्थान दिता उरल्यो संगती एकामेकाची सेवा करूंक आमकां साथ जाता. एकदा त्या दाळा देव आमच्या कुटुंबांत जियेता. खंय दोग या तेग म्हजे नवी सांगता मेळटात तांचे सवय हांव आसा म्हणून जेजून सांगली ती उतरां. देवाच्या मोगान भरलेली ती जिणी सांजू हांवसो
जो आमचे पत्र पयलें पत्र वळेर 4 वाक्य 20 आमी वाचलें जाल्यार जो कोण देवाचो मोग करता म्हूण सांगता आनी आपल्या भावाचो द्वेश करता तो फोडकिरो. देखून देवाचो हांव मोग करता जाल्यार देवातय म्हाका संबंध घट आसा जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या फिरगेचेंत म्हज्या समाजेंत पेल्याचो मोग करूंक म्हाका कांयच त्रास जावचे ना. आत्मीक सखत आत्मीक घटाय हांवें जोडी जाय. देवातय म्हजो संबंध हांवें घट करी जाय. सालुकाचो वांजेल 6 अध्याय वळेर 40 आनी 7 वाचले जाल्यार जेजू म्हणटा बरो रूख बरें फळ दिता. आमच्या जिवितांत बरें फळ जायचें जाल्यार आमी बरें जायचे आनी बरें जायचें जाल्यार सर्गी बापाच्या कृपेन मात जेन्ना आमी आमचें जिवीत ताका समर्पिता त्या दाळा आमचें जिवीत तें बरें जाता. मोगाचेनो आमी सर्वेस्पराची सेवा करया. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवाक आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत प्रथम स्थान दिया. आमच्या कुटुंबांत ताका मानाचो प्रथम स्थान प्रथम जागो दिवया आनी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाची सेवा करया. आमच्या फिरगेचेंत नाना ते अवकाश आमकां आसात. संघ संस्था मुखांत आमच्या वाड्यांत नाना ते अवकाश आमकां आसात. एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावचें न्हय फकत सुखांत वांटेली जावचें दुखांत तांच्या गरजांक पावचें तांचे थंय बरें मन दाखोवचें असलो मनोभाव आसा. आमच्या समाजांत आमकां मेळ्ळो अवकाश तो आमी गळसिता. ल्हानशा मापान कितें करूंक साध्य आसा जावं पुरो एक बरें उतार जावं पुरो एक बोट आमी दिवचें खंयच्योय संगती करूंक या आमचें बरें मन दाखोवचें. थंयसर आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची सोबाई. थंयसर आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची संपूर्णता. तर आयच्या दिसा त्या सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या एक प्रामाणीक काळजान संपूर्ण तरान तुजो मोग करूंक तुजी सेवा करूंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या फिरगेचेंत म्हज्या समाजेंत एकामेकाच्या गरजांक पावोवन तुवें दिल्लें हें 4 दिसाचें संवसारी जिवीत अर्थाभरीत फळाभरीत करूंक म्हाका तुजो आदार दी म्हणून त्याच सोम्या लागीं ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबी रावया. देव आमचो बाप मोगाळ जावन आसा. ताच्या पुता जेजून आमकां सांगलां मागा तुमी घेतल्यात म्हूण. तर ह्या वेळार आमची सोर प्रार्थना व्हडा खालतेपणान ताचे समोर आमी दवरया. सर्गींच्या बापाक पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या आमच्या पापा फ्रांसिसान सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मिकांनी क्रिस्ताचे 6 वावरडी जावन वावुरतना तांचे थबेन दिल्ले परजेची बऱ्या गोळ्या बरी जतन घेवन सुवार्थेक साक्षी जावंक तांकां निरंतरी तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुज्या पुताचे मिसांव मुंदारूंक आपोस्तलांक विंचले वेळा कळक सरी जावन भगेवन दादल्या स्त्रियांक उपजोवन तुजी पवित्र सभा तूं सफळ करताय. पवित्र सभेंतल्या हर एका वर्गाच्या मुखेल्यांक कृपेन आनी पवित्रपणान भर. तुज्या संत भक्तांत थंय दिसून आयिल्ली पवित्र आत्म्याची देणी तांचेर वतून तांकां तांचे मिसांव आशिर्वादीत कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा सैमीक अस्कताय लागून आपल्या आपोवण्यांत आनी जबाबदारीच्या मिसावांत सुकोवन पडिल्ल्या पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक नव्यान तुजे थंय येवची कृपा लाभय. मागण्यान आनी भावार्थान सर काळजां त्यांच्या सवाचे पातकांचेर सैमीक अस्कतायेचेर जैत व्हरूंक कृपा दी. स्वात्यागाच्या सेवेच्या आनी बक्षणाच्या स्पिरितान तांकां भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेक लागून उतर प्राय वरवीं वा दोगदोणी हिंसाचार विरोधपण फटी खबरो दुबळीकाय हेरातान असहकार आनी इतर समस्यांक लागून कश्टांच्या पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक तुजो विचित्र आदार आनी बुजवण लाभय. तांणी बगचे कश्ट तुका भेटोवन ते पवित्र करूंक
कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा ते समेस्त एक जावन दित म्हणून जेजूच्या निमाणे जेवणार मागले. विविध कारणांक लागून वांटे फांटे जाल्ल्या सोर क्रिस्तांव कुटुंबांनी आनी समुदायांत आनी पवित्र सभेंत एकवट सोडून दी. एकामेका मानान गौरवान स्वीकार करूंक माया मोगान आनी बक्षणाच्या स्पिरितान आमकां भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबाचे तुजें बेसांव घाल. आत्मीक थरान आमकां उर्बेस्त कर. आमच्या विगारांचेर हांगासर वावर दिवच्या सहायक विगारांचेर आमच्या सोर मुखेल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमी सदांच सर्वेस्पराची सेवा करूंक आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेंत आमच्या समाजेंत एक देखी बरीत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक प्रेरीत करूंक जाय असलो आदार दी. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तुज्या मोगान तूं सांबाळ. आमी तुज्या पांयां तळा दवरली सर प्रार्थना दयेन तूं मानून घे. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Servo samce as beteta undia vaina segi deyin svikar कर mun magta bapa tuji burgi opun tunge bapa मोगाळ बाबा भयणीनो मुझे आनी तुमचे हे पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. सर्वेस्परा एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परसा तुवें करून घेतली. दयाळपणे तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सवकाळी आनी सवथय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मोरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Serve
वाटेन आमी येता ताकाचे उसगी तुका जय 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 उसगी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कस मारून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परीच्या वांजतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Pawarta so gut pargacuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन पावन आमी परगटा तुझा येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी सगळे अंथरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजणीत मुखामळ पळोवचें भाग फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाच्या माये सांगाती बागेवोन जुजे तिचो पती बागेवोन दमदुता आनी सुमेस भक्तां बराबर पती जावन आज आमी उडासकाण मान करच्या सा लुविसा बराबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तुजे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतलें विघ्नांतलें नालिसायांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत रेखतल्या आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आसल्या आमच्या सुमेसांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल तुज्या मोगान तुजी शांतीन तुज्या एकवटान आमकां सांबाळ तुमची येता आनी रास भोसलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसो मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जेजू देवाची ही शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली मुझे आशिवण्याचा काळीज मुझे लालेवण्याचा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भुक्ता मयेल्या तुझ्या तू बरो गोळी हांव तुजी शेळी हर एक घडी राखता तान बुके वेळी बोगसून पातकां मेळी सरव दिवून पोसताय काळक्या अंतरारी दिवो जावून येता संसारी पळयणारी मरगोसो मोजो जाता ये वेगी हांव मोग तुजो करता काळीज मोचे आशिवण्याचा काळीज मोचे लालेवण्याचा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भुक्ता येण्या तुझ्या काळीज मुझे आशिवण्याचा काळीज मुझे लालेवण्याचा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भुक्ता येण्या तुझ्या प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या खाकोळतीन आमकां दिल्लें जेजूचे मांस आनी रगत आमच्या अस्कत आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळे आमचें जिवी तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची वडका San Sebastião शिपाई सांता भोगता आमच्या किती होता आयल्या तुझ्या पायात तळा अंगसरास पावोगाळा तुझी ससार सोडून आयल्या तुझी मजत आम्ही मागता विदेशिरे होय जामुक्ता अवतुसरांच्या आकांता San Sebastião शिपाई सांता भोगता आमच्या किती मोता आयल्या तुझ्या पायात तळा आमकां सदांच पावोगाळा Sumia kakulka Sumyaka kulka Krista kakulka Krista kakulka Sumia kakulka Sumia kakulka Krista aikamka Krista aikamka Krista dăin aikamka Krista dăin aikamka Sârghincea Deva Bapa Deva Puta Sansaracha Taroka Santissim Trindadi Ekas Deva San Sebastião Man Fauzalea Ama pasut vinatică San Sebastião Dortea martira Ama pasut vinatică San Sebastião Pideșidencea văiza Ama pasut vinatică San Sebastião Pest pidani vartelea Ama pasut vinatică San Sebastião Dăiravon și paia Ama pasut vinatică San Sebastião Devataun ajapanci săcăt zorulia Ama pasut vinatică San Sebastião Bavarta katir jiudilea Ama pasut vinatică San Sebastião Baliencha crur mornac sampralia Ama pasut vinatică San Sebastião Krista katir răctaci sax dilea Ama pasut vinatică San Sebastião Martir pona socurou zurulia Ama pasut vinatică San Sebastião Niza deva so patlau kelea Ama pasut vinatică San Sebastião Krista katir parat morong dhair getilea Ama pasut vinatică San Sebastião अन्याय अक्रमा विरोध जुजुल्या Ama pasut vinatică San Sebastião Sabarang Krista thăi वाट दाखइल्या Ama pasut vinatică
कर सांत सेबेस्त्याव पवित्र सभेची राखण केल्या आमपासोत विनंती कर सांत सेबेस्त्याव क्रिस्तावांचेर दगदवणी खंडन केल्या आमपासोत विनंती कर सांत सेबेस्त्याव भावार्था खातीर जियोंक प्रेरण दिल्या आमपासोत विनंती कर सांत सेबेस्त्याव आमच्या मालगड्यांक राखल्या आमपासोत विनंती कर सांत सेबेस्त्याव मनजातींक पिडे शिडेंतले निवारल्या आमपासोत विनंती कर सांत सेबेस्त्याव युवकांक मेलफांत जाल्ल्या आमपासोत विनंती कर सांत सेबेस्त्याव जिवंत आसतनाच पिडा गुण केल्या आमपासोत विनंती कर सांत सेबेस्त्याव सैमीक ओडण्याचे जैत वेल्ल्या आमपासोत विनंती कर सांत सेबेस्त्याव बाळूक जेजूचे दर्शन देखल्या आमपासोत विनंती कर सांत सेबेस्त्याव बाळूक जेजूच्या मोगाच्या आमपासोत विनंती कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले बोगोस आमकां येसो मिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले तयेनाय आमकां येसो मिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले काकूळ तामची कर बागीवन सभेस्तेवाक मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणे आनी देखी पोरमाणे जियोवन रक्त साक्षांचे मरण सोसुल्ल्या बागीवन सभेस्त्यांक आमचो शारोती कन दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता तुझ्या भक्तांक आनी रक्त साक्षांक कुरपेच्या दनयांनी तुवें नेटयलाय तांणी दैरान भवार्थ परगट उसारूंक तुवें तांकां फोव केले तांचे नांवी आमी मागल्ले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार बावरता आनी तुका वाकनता सर्व तरांच्या पिडे शिडेंतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ तूं आमचेर येवंक सोडताय ते कश्ट आनी आनवारां दैरान आनी सोंसणीकायेन सोंसून तांचे वरवीं आत्मीक फळ जोडूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागणें करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आतां आमच्या सर्व गरजां पासून मौनपणी मागया जायतीं तेसावां आमकां मागूंक आयल्यांत एकल्यान सांत सेबेस्त्यांवाच्या मरिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता साबार जाणांक बरी भलायकी मेलच्याक मागोवंक सांगलां तेगा जाणांची कुर्तींत आसली केस इत्यार्थ जावच्या खातीर 4 जाणांक बरें काम मेलच्या खातीर भुरग्यांनी बरें कन्न शिकच्याक आनी वडिलांक काळजान जियोवच्याक एकल्याचें काजराचें कार्य बऱ्यान जावच्याक KCET मेरीट सीट मेलच्याक शिकपांत बरी जानवाय मेलच्याक शिकपाक बरी कॉलेज मेलच्याक दिल्ले पयशे पाटी मेलच्याक भुरग्याचें कॅन्सर गूण जावच्याक बिल्डिंगाचें लायसन्स क्लियर जावच्याक घराचें येवजण सफळ जावच्याक दोगा बाबावां मदें बरो संबंद आसच्याक मोतीची पिडा गूण जावच्याक बाणतेर बऱ्यान जावच्याक परगांवांत बरें काम मेळच्याक दोळ्यांची सर्जरी सारकी जावच्याक
दोगा जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक भुरग्यांचें देणें मेळच्याक एकल्याचे ट्युमोर गूण जावच्याक आनी एकल्याक बरें काम मेळच्याक हांचे बराबर आमची सर्त सावां आतां आमी सांत सेबेस्तियावा मुखार दवरुया. बागे येवन सेबेस्तियांव आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजांचे खातीर सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवा, बागे येवन सेबेस्तियांव तुज्या रक्त साक्षान कांयच भियान आसतना आपलो भावार्थ परगट उसारलो आनी दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भाऊ भयणींक भावार्थान तीर रावूंक धैर्य दिलें. ही पडजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका मान करच्याक आमी हांगा जमल्या. खऱ्या भावार्थान तीर रावूंक आनी मनशाच्या अज्ञा प्रास तुज्यो अज्ञा पाळूंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. पिडेस्तां खातीर मागणें. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. सोम्या दैन आयक मुझे मागणें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा कुडेचे पिडेन कश्टातल्या ह्या तुज्या साकरा आनी साकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रचल्ल्या आत्म्यांक नवें बळ दी. हे परी कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन बेगीन बरी जाल्या म्हूण तांकां बगूं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें तारण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आतां रेली कसो आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करया. आज आत्मीक नवीकरणाचो 6वो दीस संपलो. फाल्यां आत्मीक नवीकरणाचो 5वो दीस आनी फाल्यांचो विशय सर्वेस्पोरान दिल्ली ग्रेस्तकाय गरजेवंता संगी वांटून घेवच्यांत आसा दादोसकाय. हो नियाळ सोडून व्हरतात मानादीक बाप लिओ लासरादो. फाल्यांचो इरादो जावन आसा भुरग्यां पासोत आनी फाल्यांची लितुर्जी सोलोवन व्हरतात YCS सांदे. San Sebastião शिपाई सांगता भोगता आमच्या कीर्ती वोंता. पडल्या तुज्या पांयां तळा आमकां सदांच पाव मोगला. तुजी ससार सोदून आयल्या तुजी मजत आमी मागता. पिडे शिडे वय जावता पावतून सर आमच्या आकांता. मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मोरी आशिर्वादी आमकां. San Sebastião, भगवान कृष्णाचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.